गोयात मोदी सरकाराचो मोठो धपको। प्रमोद सावंत सरकाराक मोठो अपेस आणि गोंयकारांचेर उघड उघड पक्षपात। म्हादयची केस गोंयान ट्रिब्युनलान गाजयली, मात राजकीय स्ट्रॅटेजीचेर वगडायले। म्हादयची केस ट्रिब्युनल आणि सुप्रीम कोर्टात असताना राणा पर्यावरण मंत्रालयाचो कळसा बंडोरा प्रकल्पाक बावटो। धारवाडचो केंद्रीय खासदार मंत्री प्रल्हाद जोशीन फाटल्यान लागून क्लिअरन्स घेतले। राणा पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरान ट्विटराचेर घोषणाय केली आणि जोशीन ताचेर जाहीर उपकारूय मानले। म्हादय बचाव अभियानाक शॉक, गोंय सरकार खंय कमी पडलो, प्रकल्पाचे परिणाम गोंयाक भोगचे पडटले। भांडुरा प्रकल्पाचे उदक जे आसा हे भीमगड अभयारण्यान येता कर्नाटकाच्या, तेका लागून हे जे उदक आसा हे मुख्य म्हादयच्या प्रवाहाक येवंक मेळटा। तर तेका क्लिअरन्स जो दिल्लो आसा पर्यावरण हरकत दाखलो तो आमच्या गोंयच्या पर्यावरणाचेर, गोंयच्या लोकजीवनाचेर त्याचे गंभीर दुष्परिणाम जातले हातून मातूय दुबाव ना। आणि अशा पद्धतीन जेन्ना न्यायप्रविष्ट विषय असताना तेन्ना ना हरकत दाखलो दिवन केंद्र सरकारान आपली निपक्षपातीपणा जी आसा ती पूर्णपणे करेक्ट दवरलेली आसा। कर्नाटकाचे जे मंत्री आसा प्रल्हाद जोशी त्यांच्यानी हो मुद्दो त्यांच्या नजरेक हाडून दिलो, म्हणून त्यांच्यानी त्या प्रकल्पाक मान्यता दिवप ही पुराय तरेन चुकीची गजाल आसा। सरकारान ह्या संदर्भात आपली बाजू जी आसा ती मंत्रालया कडेन व्यवस्थित मांडूंक नासतली, तेका लागूनच हे असे प्रश्न जे आसा ते निर्माण जाल्ले आसा। आणि गोंय सरकारान याची गंभीर दखल घेवंक ना जाल्यार फुडें बाकीचे प्रकल्प आसा तांकांय मान्यता मेळोवपा खातीर कर्नाटक फाटीं रावचें ना। राजकीय विरोधकांनी सरकाराची घाळपणाची खरडपट्टी काढूंक सुरुवात केल्या। विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा कसले कितें क्लिअरन्स दिला ते पयलीं पळयता आणि मागीर खंय उलयता। आसा बंडोराचे जो इम्पॅक्ट कसो जाता मॅटर हांव स्टडी करता पयलीं आसा बंडोराचेर कितें एनवायरमेंट क्लिअरन्स दिला, कसो दिला आनी ताज्या उपरांतूच कमेंट दिता। पूण कर्नाटका सुप्रीम कोर्टान अपील केला। प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार आणि तुकाराम मराठे।